ब्रेस्तार 28 मार्च सोमिया जेजूच्या निमाण्या जेवणाचो समारंभ. मुखेल वळ. हांवें केलां तशेंच तुमी करात. नियाळाक आदार. जेजू आमकां एक व्हड ल्हानविकायेचो खरो नमुनो. देवाचो पूत जावनूय तो एक ल्हानविकायेचें जिवीत जियेलो. देवाचो पूत जावन गरीबसाणेन जल्मलो. देवाचो पूत जावन ताणें सगळें सोंसलें आनी शिसांचे पांय धुवन आमकां नमुनो जालो. ल्हान जावन एक सोंपी वागणूक न्हय. दुसऱ्या फुडें ल्हान जावन भोव अवघड, पूण जेजून हें केलें फकत आमकां एक देख दवरून. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले आनी आमकां ल्हानविकायेची एक खुणा आनी देख दवरली. पयलीं आपूण मनशाचो चाकर. आपूण धोनी आनी गुरू जावनूय ताणें आपल्या शिसांचे पांय धुले. त्या काळार फकत चाकर आपल्या धोनयाचे पांय धुताले, पूण जेजून ही चाल बदलली. धोनीपण म्हळ्यार सेवेचें सैम जावंक जाय. दुसरें, आपूण सेवेचो फुडारी. जेजू बरो गवळी जो आपल्या शेळ्यां फुडें वेता आनी आपल्या शेळ्यां पासत आपलो जीव दिता. एक फुडारी कसो जेजून सदांच पयलें पावल मारलें आनी बरी वाट दाखयली. ताणें न्हय फकत उतरांनी पूण जिविताच्या कोरण्यांनी ल्हानविकायेचो गोवाय जालो. तिसरें, आमकां सेवेची देख दिली. जावं घराब्यान समाजान आमचें व्हडपण आनी फुडारीपण न्हय, दुसऱ्यांचे जबरदस्ती चलोवंक ओ दुसऱ्यांक आमचे सेवेक लावंक गरजेची. म्हजो थाराव. ल्हानविकायेन एकामेकाच्या एकचारान जियेतली.